pole toyeta pasalo sorborna o pole toyeta pasalo sorborna bigya ke soda sorborna baru bartoyo opore toyeta pasalo sorborna opore toyeta pasalo sorborna. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका येशूची कृपा दी. मिसाचें बलिदान भेटयलां लुईस झेवियर आफोन्सो हाच्या आत्म्याक दुसऱ्या वर्साचो उगडास करता. तशेंच मारिया रोजारिया फेर्नांडीस हिच्या आत्म्याक. तशेंच आमी मागता नोएल कार्वालो हाच्या आत्म्याक ताच्या जल्माच्या दिसाचो उगडास करता. ह्या आमच्या भावा भयणांक सासणाचें जिवीत पुनर्जिवंतपण आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आपुणें केल्ल्यो बासावण्यो त्यो पुर्त्यो पावयता आनी मनशां वरवीं ह्यो बासावण्यो तो फुडें व्हरता. देवाची कृपा आमकां सगल्यांक उक्ती जावंक आदार मागुया आनी आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. जेजू, संवसाराच्या उजवाडा तूं एकलो जिविताचो रस्तो आमकां दाखयताय, पूण आमी तुज्या उजवाडांत चलूंक ना. पातकां मरणाच्या मार्गावेली आमकां काडूंक ये. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकूत कोर. जेजू, आमचे भोंवतणच्या मनशांक घरांत वाड्यांत गांवांत तुजो उजवाड आमी फाकोवंक ना. तुजेशी तांकां हाडूंक आमी वावरूंक ना. आमची शेडामोडाय आनी बेसारमाय काडून उडोवंक ये. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. जेजू, निती पोरमणे चलूंक, शांती आनी मोगान जिवंक आनी निर्मळपण आनी मोर्याद सांबाळूंक तुजो उजवाड सगळे कडेन पडजाडूंक ह्या मिसा वरवीं आमकां कृपा दी. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकूत कोर. सोर पदवीदा दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, मनशा सैमान तुज्या ओगोणीत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अंदोन आनी संस्कारमंत जावंक आंकवार मारेचे उदोरी तो हुस्कोत मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकळूत मेळूं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबीं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. मालाकियस प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पडे म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सुम्यांक तूं सोदताय तो अवशीत देव मंदिरान भितर सरतलो आनी ज्या कोराऱ्याच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय वय तो येतलो. अशें दोलबराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच
कोणाच्यान उबो रावंक जाय तो जावन आसा शेकटेचें आकटें आनी डॉलबाराचो कोरार रुपें निटोल आनी निर्मोल कोरचेले भाशेन तो आपल्या आसुण्णार बसतलो लेवीच्या पुटांडवांक तो निर्मोळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो आनी तेन्ना ती पुर्तीपणीन सोर्बेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतलीं जशें मागान आदल्या काळार तशेंच तेन्ना जुदासाची आनी जेरुजालेची भेटवणी सोर्बेस्पराक मानवतली सोर्बेस्पराचो ओड आनी भिरांकूळ दिवस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो हांव येवन देशाचेर म्हजो सिराप पडना जावं तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटतलो देवाचे उतोरे ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सुरवण लागीं पावल्या म्हणुया तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सुरवण लागीं पावल्या तुजो वाटो म्हाका ओळखून दी सोर्बेस्परा तुजो मारूक म्हाका दाखोय तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारूक जबाब तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सुरवण लागीं पावल्या सोर्बेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो बाट चुकलेल्यांक तो मार्गान हाडटा कालट्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता दुर्बलांक आपली बाट दाखयता जबाब तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सुरवण लागीं पावल्या ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळटल्यांक सोर्बेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो आपली भक्ती कोतल्यांक सोर्बेस्पोर आपलें काळीज उकोडटा फकत तांकां आपल्या कोराराची तो ओळख दिता जबाब तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सुरवण लागीं पावल्या उडगार उबी रावया Sorbesporak soy, soy sorbesporak, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, soy sorbesporak, sorbesporak soy, soy. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सभेचो बुन्यादीचो फातर तुवें मनशाक मातयेचो केलोय ताची सुरवण करूंक ये Sorbesporak soy, soy sorbesporak, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, soy sorbesporak, sorbesporak soy, soy. सोर्बेस्पो तुमचे सवे आसो लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Moima tuga somia. इलिझाबेथ पोसो जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो देवान तिचे ताय व्हड दोया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी आनी सोयरीं दायरी तिका पोरवी दिवंक लागली 8व्या दिसाक बाळकाची सनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा पोरमणे जाकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हणलें ना ताका जुवां म्हूण नांव दवरूंक जाय आनी ताणें तिका म्हणलें तुज्या घोरतारांत त्या नांवाचो कोणूच ना तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें गाय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणी बापाय कोडे
कुरवो करून विचारलें आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें. ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसो उतरतसो तुमकां दिसता? आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबी आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्त. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबी आसलो. मोगाच्यानो आमी आयक्या वाचपान पळयता देवाचो हात जोवांचेर आसलो. सगळे मिगलारी आनी ओचोऱ्यान तो ह्या संवसारांत आयलो. हें देवाचें देणें बायग्योन जुवांक फावो जालें आनी आमी जाणा ते भाशेन बायग्योन जुवां देवाचे कुरपेन तो वाडलो. आनी देवाचो हात न्हयच फकत जुवांचेरूच आसलो पूण ताच्या कुटुंबाचेर आसलो, ताचे आवय बापायचेर आसलो, इलिझाबेथेचेर आनी जाकार्यासाचेर आसलो. तांकां भुरग्याचें देणें नासलें आनी जाणटे पिरायेर भुरग्यांक जल्माक हाडूंक जायना असली तांची गोत जाल्ली. तेन्ना देवान आपल्याचो हात तांचेर धरून हें देणें तांकां फावो केलें. हें भुरग्याचें देणें तांकां दिलें. देवाचो हात न्हयच फकत जुवांचेर पूण ताचे आवय बापायचेर, ताच्या कुटुंबाचेर आसलो. आनी पयत पुस्तकान आमी नियाळ्ळ्या जाल्यार देवाचो हात आमी पळयता सगळ्या मनशा कुळाचेर आसा. इस्रायल परजा इजिप्तांत कोश्टवताली, दुकान आनी कोतीन आसलोली, तळमळटाली, गुलामपणान आसलोली, थंयसरूय देवाचो हात आसलो. देवान तांकां सोडयलीं. इजिप्तकाराच्या हातांतली तांकां सोडयलीं. देवान आपल्याचो हाताची ताकूत थंयसर दाखयली आनी तांकां सोडयलीं. देवाचो हात जेजू वरवीं मनशा कुळाचेरूय आसा. आमी पळयता जेजू बेऱ्यांक आयकोशें कोत्ता, तोट्यांक चलोशें कोत्ता, कुड्ड्यांक पळोवशें कोत्ता, मेल्ल्यांक जिवंत कोत्ता, देंवचार काडटा, मोन्यांक उलोवशें कोत्ता. हो देवाचो हात मनशा कुळाचेरूय आसा. आनी आज पासून देवाचो हात आमचेरूय आसा. आनी देवाच्या हाताची पदवी आमी वळखून घेतली जाल्यार आमी तयारेंत रावूंक जाय. आमी ह्या सोम्याक देवाक आमच्या जिवितान जागो दिवंक जाय. तेन्नाच की देवाच्या हाताची पदवी आमच्या जिवितांत आमी ओळखूंक पावतल्या. आमची काळजां मनां आमी बंद केलीं आनी आमच्या मेळ्यापणांत आनी पातकांत आमी जियेलीं जाल्यार देवाच्या हाताची पदवी आमच्या जिवितांत आमी ओळखून पावचें ना. देवाच्या हाताची पदवी आमी वळखूत जाल्यार आमचें उक्तें मन आनी वायट आसा तें पयसावूंक जाय आनी हे भाशेन तयारेन रावूंक जाय, जागृत रावूंक जाय. आयज देवाचें उतर आमकां देवाच्या हाताचे पदवेचो उगडास करता. देवाचो हात आमचेरूय आसूं. आमची काळजां मनां उक्ती दवरुया, आमचें पातक पयस करुया आनी सोम्याक घेवंक आमचे तयारेंत आमी रावुया. वेदीचे उंड्या सवय बेटोवनीक आमी गायन गावया. C40 पान 40 C43 पेज 46.
नदीचेर उड्या सोबे आमची काळजां सुखानी दुख सोलाम गेले तुझ्या दाखवालेलं मुसाच्या सुखानी दुख सोलाम गेले म्हज्या भावणींदो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक माता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सुपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें भोगसणीक आमकां सुपूर्णायेन मेळूंक आनी आमच्या सर्वणाराचो जून शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समरोवंक पावूं. ह्या मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काळें सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरां वर्त्या मोगान आंकवान मारीन ताका सांबाळलो. जोआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेगळी प्रार्थना करून रावलोली जागृत. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळ्यांच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sogani संसार बोला तुझ्या होय बाबा. उसोगी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता काकाचो. उसोगी तुका बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मारून सोसूंक विचार आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीस पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गूड परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं
तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सरवणणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कास सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड अनुगो शेवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेस्परा तुजे चाकरां नोएल कार्वालो, लुईस सावियर आनी रुजारिय हांची काकूत कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपण वेलें. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव मणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तान तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांत रावन हे मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माये सांगाती तिचो पोती बाग्यून झुजे, बाग्यून दोंडूच आमचो आस्कारी बाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचो हात आमच्या जिविताचेर आसूं, आमचें उक्तें मन आनी काळीज देवाक भेटोवंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सवरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वावट्टान बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांनी वाटाय. जेजून आमच्या सुम्यान आपल्या चिसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंडिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदराच बोट चलयता सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक मुगान शांती दिवया. हो तो जेजू आमचो सरवंडार आपल्याच्या हाताची पदवी आमचे सवें तो दाखोळ करता, आमच्या जिवितान भितर सरता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक घेता ती सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण चेकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
मोगाड जेजू यो तू यो जेजूक आमच्या कडसांनी शोधना हें गायन गावया D30 पान 64 D31 पेज 64. 모갈 제수여 두여 바라버린 백도교 모갈 제수여 두여 바라버린 백도교 갈사담 자라우교 지리담 제보누교 모갈 제수여 Berlin Tokyo, Kota tuji di, Usonam kahar tuji, Santos susantari, Pavodigli bolaki, Kota tuji di, Usonam kahar tuji. 제수여 두여 바라버린 백도교 모갈 제수여 두여 바라버린 백도교 갈사담 자라뭉겨 지민담 제모누겨 모갈 제수여 두여 उभी राहूया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा सगळींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. आतां कोरोना येवन आमचीं काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो बोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवत्यो घेवन ताका मेळून वचूंक आमकां तयार कर. हें मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयच्या दिसाक 23 क्रिसमस गुडीज बाय कारितास काकुलो मॉल थंयसर विक्रेक आसा घेवन 10:30 ते सांजचे 9 पर्यंत आसतली. तशेंच आमच्या इगोजीन आयज इगोजी भायर आसा घेवन क्रिसमस स्वीट्स घेवन आसात विक्रेक आसात. सकाळची मिसा उपरांत मेवतली. डिसेंबराचे 24 रातचे मध्यानीर मीस जातालें. 25 ते 11:15 सुरू जातली. PPC वांगडी हाची जबाबदारी घेतात. मिसा उपरांत केक आनी कॉफी आसतली. 25 मिसा भायर जातली. 7 वाजता कॅटिकिस्ट जबाबदारी घेतात. 8 वाजता प्रेयर करूं घेतात. एनवलप्सां दवरलेलीं आसात गरिबां पासत तुमी व्हरूंक जाता आनी पोतून हाडून ऑफिसांत दिवची. सर्वीस पो तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां दवरता. देवाचे व्हड उपकार आमचे मोदें देवून तुये शेवटाचें गायन गावया. G1 पान 9 आनी 7, G1 पेज 97. Immanuel, आमचे मोदें देवून तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवून तुये. सासणांचा मार्ग घेवून तुये, सगळे जाग्यार घालून तुये. सासणांचा मार्ग घेवून तुये, सगळे जाग्यार घालून तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवून